भौशीक बांधकाम खात्याचे व्यवहार डिजिटल जातले। ई गव्हर्नन्स हाडून खात्याच्या सगळ्या कामां खातीर ॲप काडटले। गोयच्या स्पीड ब्रेकरांचो विशय जाग्यार घालपा खातीर बेगीनूच धोरण हाडटले। जिल्लो अधिकाऱ्यान काडिल्ल्या स्पीड ब्रेकरांच्या ऑर्दीचेर ह्या धोरणा वरवीं अंमलबजावणी जातली अशें भौशीक बांधकाम मंत्री निलेश काबारालान सांगलें। भौशीक बांधकाम खात्या कडल्यान रस्त्यांची कामां कित्याक आडखून उरतात असो बोवाळ सभासदांनी विधानसभेत केलो। चडशा अधिकाऱ्यांकडेन अतिरिक्त ताबो आसा देखून फायली क्लियर जावपाक अडचण येता। नवी नोकर भरती रोखडीच जातली आनी उणे आशिल्ले पोस्ट भरतले अशें काबारालान सांगलें। Is the minister agreeing that the files pertaining to San Andre are getting delayed? If so, reason and steps intend to be taken? Speaker sir, per demand timer I have already सांगला Speaker sir. आमचे almost 400+ JETA post vacant are. More than 70% of our staff, 65 to 70% of the JETA posts are vacant for various reasons which everybody knows. We are trying to fill it up. With these people being short, the entire PWD is doing with the existing people. आम्ही Speaker sir JE to AE केला आणि त्यांना JE अजूनही काम करतात Speaker sir. E to SE केल्या अजूनही ते SE चे पोस्ट होल्ड करतात आणि E चे काम करतात Speaker sir. सो ते आम्ही करता. इन द मीन टायम जे गोष्टी तेजे काम करपाचे आशिल्ले सर तोच फॉलोअप करता। आम्ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिल्ले आसा, टेंडरूय केल्ले आसा खुबशे गोष्टी सर। हांव नको खंयचें काम स्पेसिफीक जर तेणें सांगलें की खंयचें उरला जाल्यार म्हाका सांगचें, हांव ताका आत्ताच उतर दिता खंय उरला तें स्पीकर सर। पूण म्हाका दिसता जे गोष्टी तेणें सांगल्या ते गोष्टी आमी करपाचो प्रयत्न केल्या आनी फुडें तेजी टेंडर करून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिवन सगळे फुडें गेल्ले आसा स्पीकर सर। म्हाका दिसता जे टेक्निकल स्टाफ आसा आमी काल एक सीएमान कालूच एक फायल क्लियर केला फॉर गिवींग अप्रुवल फॉर रिलॅक्सेशन फ्रॉम ई टू एसी अशें करून रिलॅक्सेशन फॉर्मेलिटीज स्पीकर सर। आनी जे नॉर्मल प्रमोशना भितर येना तांकां रिलॅक्सेशन पर्सनलान दिवपाक जाय, मागीर फायल वयता GPSC अशें प्रोसिजर आमी फॉलोअप करतात। लास्ट 1 वर्सभर आमी खुबशे प्रमोशन केल्ले आसा। जे JETA जी आसा म्हाका दिसता एक ते 2 म्हयन्या भितर जे आमचे ऑनरेबल सीएमान प्रोसिजर दिल्लो आसा त्या प्रोसिजरा भितर आमी ते JETA भरतले। दुसरे जे आसा आमी ऑलरेडी प्रोसिजर जे बाकीचे टेक्निकल स्टाफ जे बाकीचे जशे आमचे LDCs मागीर ड्राफ्ट्समॅन ओ प्लॅनिंग असिस्टंट शिफ्ट इंचार्ज हे सगळे बाकीचे जे स्टाफ आसा आमी प्रोसिजर चालू केला टू आतां आमी गोवा जो न्यू रिक्रुटमेंट चालू जातले अंडर एस्टॅब्लिशमेंट सो तेज्या अंडर आमी ते चालू करपाचो प्रयत्न आमी धाडटले स्पीकर सर।